फाटल्या काही दिवसांसावन पडपी उटंगाराच्या पावसाक लागून हवामानात बदल जाला आणि ह्याच बदलत्या हवामानाक लागून नुस्तेमारीचेर परिणाम जाला। चड प्रमाणात आणि बऱ्या दर्जाचे नुस्तें लागपा खातीर 90 दीस तरी नुस्तेमारीचेर बंदी आसप गरजेचें आशिल्ल्याचें नुस्तेकार वासुदेव केरकर सांगता। ह्या प्रस्तावाक उत्तर गोंय नुस्तेमारी समाजा कडल्यान तेंको मेळिल्लो, पूण दक्षिण गोंया कडल्यान मेळूंक नाशिल्ल्याचें तांचें म्हणणें। नुस्तें पोसपाक आनी वाडपाक फावो तसो वेळ जाय, फावो तसो वेळ दिलो जाल्यारूच येवपी काळांत बरें नुस्तें लागपाक शकता अशें नुस्तेकार भावांचें म्हणणें। म्हणजे टॉलर आहा म्हणजे ह्या पावट मनीस सामको स्टाफ कमी येयलो आणि सगळ्या बोटकारांक मार पडलो। आता आम्ही चालू केले, खाली आमकां 11 दीस काय 10 दीस सीजन मेळ्ळे, कसले सुंगटाचे थोडे 1 टन कोणाक 500 किलो अशें मेळ्ळे। सीजन पासून बरोबर मानायक आमी आता पेमेंट घालता आणि आमकां पणजेकार साथ दितात 3 महिने बॅन ठेवपाचे। आमचे कोलवाचे बेतलांतले एग्री जायना हेका साथ दिवपाक। आणि हेजेर ताल्लेचेर काबोळी आसा, बांगड्याचेर काबोळी आसा आणि हे ते अशें 1 किलो अर्ध्या किल्याचे पासून पापलेट जावपाक दिना फिशिंगकारी सामके ते पासून तर बॅन रावत जाल्यार आमचो दर्यो हक्क भरतलो। आणि हितून कितें जाता, फकत म्हटलें कितें थोडे बिग बॉस म्हणून आहा ते पासून बाबा अमक्या टायमार आमकां लायट जायी न्हू, ती अमक्या टायमार करपाची। 4 महिने आले 4 महिने आम्ही बॅन रावपाची आणि गव्हर्नमेंटाकडे मागपाची, बाबा आमकां ही अमक्या म्हयन्यान लायट दी म्हणून। कित्याक त्या वाटेन नुस्तेंय चड जाले आणि हे थोडे बिग बॉस सारखे नुस्तें मारपी नाव घेयना, म्हटल्यार तेमी लायट घालता आणि गरिबांक त्रास करता सामके। त्या खातीर जावपाची 4 महिने आमकां बॅन दी, मागीर लायट दी। आमी गव्हर्नमेंटाकडे रिश्वत करपाचे। पणजेकारांनी आमगेले धोण आसा, भिडणा आसा, ते आमकां साथ दिता 1-3 महिने बंद करूया म्हणून। म्हटल्यार हे बाकीचे आहा ते कोलवाकारी आहा ते कितें मदीं घुसमट करता, लायट घालता आणि आता मार येता। 1-2 जाण बरे बॉस आहा ते लायट घालता आणि गरिबांक मार येता। अरे आमकां इंटरेस्ट आहा, ह्या वाटेन सबसिडी बंद केली गव्हर्नमेंटान। गुजराताक आहा, कर्नाटकान सगळ्यांक सबसिडी आहा, आमकां सबसिडी कित्याक दिना? आमकां सबसिडी जायी न्हू, कितेंय तरी करून आमकां दिवपाचें। आतां आमी पळय कमी 150-200 कोणाचो स्टाफ आसता, आमकां गव्हर्नमेंटान हेजेर कितेंय तरी हेल्प करपाचो। कित्याक बाबा इतके आमी तेमकां कामाक दिवचे, हे लोक बोटकारी कामाक थेयल्या आणि पेमेंट कितको 15,000 16,000 पेमेंट। आतां स्टाफ येयना हांगा ओरिसासून, त्या खातीर आमकां गव्हर्नमेंटान जाता तितली सबसिडी दिवपाची आणि आमचे कितें तर सगळ्यांनी एक फिशरीज मिनिस्टरान एक थाराव घेवपाचो, बाबा तुमचे आमकां विचारलेले तेणे तुमकां कितें जाय काय म्हणून। थोडे म्हणून लागले आमकां 2 महिन्याचे बॅन जाय, थोडे बोटकारी म्हणून लागले 3 महिन्याचे जाय आणि पणजेकारी सारखे भाव बरे आहा 3 महिन्याचे गॅप घेवपाक पळयता। म्हटल्यार आमचे बेतूल आनी कोलवा हे घेवपाक पळयना। हे आमचे आता पळय मान्सून घडी येता। आता पळय आम्ही चालू केले, आमकां 12 दीस खाली मेळ्ळे, 12 दिसांसून 1 म्हयनो जाले ते मान्सून आता कमी जायना। 12 तारखेक अशें थंड दाखयता मोबायलाचेर, परते मागीर आनी कितें जाता आनी हेदर आनीकूय चेंज जाता। परतो तर आले मानाय कशें पोसतले, अरे तांदूळ लागता कितको, कितें लागता सगळे बोटकाराक खबर आहा। बोट कोणाकडे 1-3 आहा, 4 आहा, 5 आहा आणि हितून दुसरो कितें फिशरमॅन ना तो चाळयता, कितें विडो घालता कितें घालता। म्हटल्यार तितून फिशरमॅनान उलोवन तरी कितें सांगूंक जाय न्हू, बाबा ह्या बोटकारांक सारखे मार येता, मानायक इतको तांदूळ लागता, इतके खर्च आहा, कितें आहा। गव्हर्नमेंटा पासून हेचेर एक्शन घेवंक जाय, कित्याक बाबा तेमकां खर्च जाता, तेमचे टॅक्स बिक्स कितें इल्ले कमी करून आमकां सेव करपाचें म्हणून। कितें आतां पळय ती लायसनां भरपाचें, इन्शुरन्स कर म्हणटा, इन्शुरन्स कर म्हणटा, इन्शुरन्स करिच्या शिवाय तो लायसन भरिना फिशरीसाचें। अरे ते लायसन तुका गव्हर्नमेंटाक हे कितें जाय ते बाबा एकदां तेमची लायसनां भरून ती क्लियर करूंक जाय। तो म्हणटा आमकां हे कर, इन्शुरन्स कर इल्लो म्हणून, मागीर टॅक्स भर म्हणून, तो पासून आमकां सतयता कळ्ळें। तेका लागून आमी गव्हर्नमेंटाकडे मागता, बाबा ती टॅक्स आमची एकदां भरून घे, आमकां चड डबो हाडूं नाका। तो इन्शुरन्स करपाक तो बोटकार आहा कितें सामको आतां बुडला, सामको त्रासान पडला। कितेंय तरी बोटकारांचेर कितेंय तरी आतां पळय थंय पावस येयलो, महाराष्ट्रान बुट्टी येयली, शेतकाराक तरी कितें मागता, हांगले बोटकारी कोणूच कितें मागिना, बाबा कितेंय तरी आमकां दिया रे म्हणून।
एकदा पर्येकरान बावड्यान एकल्या बोटकाराक 25,000 दिल्ले चवथीक. तेजे तरी हांव नांव काडटा. पर्येकरान एकदा आमकां ह्या बोटकारांक दिल्ले धाकल्या सिजनाक. तशें सावंतान तरी बाबा आमकां एक बोटकारांक कितें तरी एक दिवपाचें, कित्याक हेल्प कसो. आतां आमी एक म्हयनो आतां बंद आहा, मानाय कुशीत आहा. आनी एक टायमार पर्येकरान दिल्ले 25 ह्या बोटकारान बेंजून सांगून, तोय बेंजून सांगून दिल्ले तेन्ना. आनी ह्या बोटकारान घेतलेले बेतुलकार भावाक सगळ्यांक दिल्ले ताणें, पर्येकरान दिल्ले. ते आतां पळय आमचे पातकार बाणावलकार कोलवाकार भाव आमचे, ते वचोंक भायर केले तेमी सोलारीक. 3 म्हयने गॅप आहा म्हणटा हांव सांगता. म्हटल्यार 3 म्हयन्याचे तेमकां एक 15 दीस दिवपाचे, कित्याक ते खरे फिशरमॅन खंयचे येळेचे आहा न्हू. हे आमचे थोडे बोटकार वयता तेमकां आडयता, फिशरीज घालता पुलीस. तशें करूंक जायना, कित्याक तेमकां वयर पोट आसा. तेमचे पोट भरोंक जाय म्हणून ते पोट तेमी वयर रीण काडला, खूब काडला. तेमची परिस्थिती हांव जाणा. कोणाची कोलवाची बाणावलेची पाती आहा न्हू, तेमचे पोटार तुमी आड येवं नाका, बोटकारी वचों नाका. बोटकारांनी थोड्यांनी कोलवाच्यांनी लायट घालून आतां नुस्तें मारला ह्या हेका. कोण हांव नांव सांगिना, म्हटल्यार आमच्या भितर फूट जाता. फूट करपाची ना, सारखे 4 म्हयने बॅन कर, गव्हर्नमेंटा कडेन माग, कित्याक आपल्या बाबा लायट जायी. कळ्ळें तुका. जाल्यार तेमकां एक दिवपाचो. एक 3 म्हयने बॅन आहा न्हू, तेमकां 15 दीस आमचे डायरेक्ट दिवपाचे. फिशरीसान तेमकां पुलीस बिलीस ठेवपाचे न्हू, कित्याक ते आमचेच भाव आहा. ते कोण पातकारी आहा न्हू, पेले बिले म्हणटा तो फिशरमॅन म्हणटा पेले बीन न्हू, तेमकां बीन दिवपाचे एक 15 दीस. ते पेले खबर आहा. हांवें एकदा व्हिडिओ घातलेलो, फिशिंगेच्यो बोटी डब्बलाक ओडटाले तेन्ना म्हणून. मागीर ताका खबर ना तो कोणाचो चेडो म्हणून आयलो. तो बावडो बारीक आसून वयर सरला म्हणून आयलो. म्हटल्यार तेणें घायले ते बरें घायले म्हणून अशें पेलेन म्हटलेलें. आतां हांव पेलेकूय म्हणटा बाबा तुका एक 15 दीस चान्स दिवपाचो फिशरीसान, कित्याक आनी आमकां 3 म्हयने गॅप आमी रावता. अशें आमकां सपोर्ट करपाचो. कोणें पणजेकार करता, हे तुवें कोलवाचे करिना आमकां सपोर्ट, आनी वास्कोचे करिना, आनी बेतलांतले करिना थोडे. आमचे पूर्वज म्हणजे जाणटेले सांगताले, जेन्ना जून म्हयनो आयलो काय तेन्ना पावस स्टार्ट जातालो आनी तुफान स्टार्ट जाताली, आनी तेमचे ते खरे जाताले. आतां 5-6 वर्सां जाली, जून गेलो, जुलय गेलो, ऑगस्ट गेलो, तुफाना काय काबार जायनात आनी सिजन काय सारखे स्टार्ट जायना. आतां प्रत्येक वर्सा 1 म्हयनो लेट वयता म्हणून बोटकारी सामके काबार. त्या खातीर गव्हर्नमेंटान म्हणजे फिशरीज डायरेक्टरान ऑफ फिशरी मिनिस्टरान 3 म्हयने बॅन हे दवरपाक जाय कंप्लीट. गोमंतक टीव्ही खातीर भीमा पाटील.